राज्यात नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट हो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी नोटिफाय केला एंड इज ऑलवेज दर 3 महिन्या खातीर आसता. वेरियस इन्सिडन्सीस म्हणजे जे आमी पळयता की मडगांवांत जाल्ली गन फायर आसतले, पेडण्यान जाल्ले गन फायर आसतले, अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जेन्ना जावपाक लागता तेन्ना एज अ DGP टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर द पब्लीक सेफ्टी आमी नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट हो इम्प्लिमेंट करता. हो कोणाक लावप आनी खंयच्या इन्सिडन्साक लावप हे पुलीस डिसायड करता. म्हणजे ताच्या खातीर देर इज अ फूल फ्रीडम फॉर द माय पुलीस डिपार्टमेंट. जर कोणाक तांकां लायन दिसलो अशा पद्दतीन पब्लीक सेफ्टी किंवा जर कोण अशा पद्दतीचे इन्सिडन्सीस जे जाता ताच्या खातीर 100% ते लायतले, तांकां फ्रीडम आसा. म्हणून नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट हो राज्यात 3 महिन्या खातीर नोटिफाय केला, इम्प्लिमेंट केला. म्हाका दिसता की वाडते इन्सिडंट्स जर पळयत आनी वाडत्या इन्सिडंट्साचो जर थोडोसो जर नियाळ घेत जाल्यार हे इन्सिडन्सीस कित्या खातीर जाता आसत आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे चोरी आनी इलिगलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही, ह्याच इन्सिडन्सा खातीर आमकां हे मायग्रंट्स अशा पद्दतीन मॅक्झिमम हातून इन्वॉल्व जाल्ल्या सारखें दिसता. त्यासाठी आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मस्ट म्हटलां. आपल्या भागात, आपल्या घरात, आपल्या सायडीक जो कोण मनीस रावता त्या प्रत्येकान ताका घर दिवच्या पयलीं टेनंट व्हेरिफिकेशन करप, तेजे फाटले पुलीस व्हेरिफिकेशन करप, हे 2 इन्सिडंट्स आमी लोकांक कंपल्सरी सांगले. त्या खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की सद्भावरातान वचूं नाकात. कोणी आयलो ताका रूम दिलो, रावपाक दिले, करूं नाकात. पुलिसा कडेन धाडात, तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करूनी, तांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करूनी, कारण हेची बॅक हिस्ट्री आमकां खबर नासता. आणि अशा पद्दतीन ते हांगासर येवन जर रावपाक लागले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जाता. ती पुलीस सतर्क आसा की अशा म्हणूनच आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन आणि त्यांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन इन्क्लुडींग आमी लेबर्स आणि बाकीच्या हेच्याकडे लेबर व्हेरिफिकेशन ते सुरू केला. लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा, त्या खातीर NSA लायलो म्हणून गोंयकारा खातीर तशी भिवपाची गरज ना. बट अशा पद्दतीन जो पब्लीक न्यूसन्स क्रिएट करता, जे अशा पद्दतीचे लोक जे हांगासर येवन आमच्या लोकांक त्रास करतात, तांच्या खातीर नॅशनल NSA जो आसा तो इम्प्लिमेंट. डबल मर्डर केस सकाळी बी म्हणजे ताका ट्रॅकार आसा ताकाय धरतले आनी ती कित्या खातीर जाल्या पळय हे लोकांच्या लक्षांत रोखडें जातलें. मांद्र्याची केसीच्या बाबतींतूय बी म्हणजे तांकां ऑलरेडी भितर उडयल्या, ताच्या खातीर ताच्या लास्ट म्हणजे कॉज कितें हाज्या पर्यंतूय बी म्हणजे ताजे बाकी सगळे ओनर आणि या ताका सगळ्यांक आफून तांची पुराय इन्क्वायरी जी ही जातली. तुमचो ते MLA म्हणजे LX रेजिनाल्ड म्हणटा की खंय तरी पुलीस आसा ते रिस्पॉन्सिबल आसा जेन्ना लोकांक भंय दिसपा खातीर क्रिमिनलांक बसपाक कितें करचें पडटलें गव्हर्मेंटान? म्हणून NSA